नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. सरकारान 175 पंचायतीचेर नेमले प्रशासक. दरेक मंगळारा, बिरेस्तारा आनी शेनवारा पंचायतींनी हाताळटले कामकाज. संचालकाचो आदेश. 19 जूना सावन पंच सरपंच घरा. दर्या नुस्तेमारीचे कसलेच नेम कायदे पाळीनासतना खोल दर्यांत अनिर्बंध नुस्तेमारी करपी माफिया आनी देशांचेर कंट्रोल हाडूंक भारताक WTOत 100% येस. कारवारा कन्नड आड कोंकणी चडार. कोंकणीवाले रस्त्यार. वेदिकेवाल्यांचो निषेध. दिशा दर्शकांचेर परत कोंकणी बरोवपाची तयारी. कोंकणीवाल्यांची वेदिकेक चॅलेंज. विधानसभा अधिवेशना आदी बेकायदेशीर गजाली काडून ओडीपी नितळ. TCP स्क्रुटिनी कमिटीचे निरीक्षणा प्रमाण पावला. बेकायदेशीर गजाली करतल्यांचेर कारवाय. मंत्री उलयलो. डेल्टा कॉर्पोरेशनाक धारगळे 3,82,000 चौखण मीटर जमीन. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन वाठार अधिसूचित. कसिनोक ना हरकत. लोकांनी घाल्ल्यो हरकती भायर. भारतात समांतर इस्लामिक हलाल अर्थव्यवस्था. अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात खंय धर्मांतरा विरोधी कायद्याची मागणी. संविधानातल्या प्रोपगेट रिलिजन शब्दाचेर बोट. सप्टेंबरात गोंयात नॅशनल गेम्स शक्य ना. जायते इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून तयार ना. गोंय फिफा वुमन्स वर्ल्ड कपाक बिजी. डिसेंबरा उपरांत केन्नाय करूंक खेळा मंत्री तयार. अग्निपथाचे रणकंदन. रेग्युलर सेना भरतीचे उमेदवार चाळवले. 7 राज्यांनी जाळपोळ. सरकारान अग्निवीरांक पिराय मर्यादा केली 23. सेना मुखेली म्हणटा अग्निपथाविशयी गैरसमज. दरेक शाळेत रोखडेच व्हर्च्युअल क्लासरूम. भुरग्यांचे शिक्षणाचे ट्रॅकिंग. मुख्यमंत्र्यान लॉन्च केलो रोबोटिक्स कोडिंग अभ्यासक्रम. सायबर एज स्किमाचे थंय लावा परस लुकसाण चड. भ्रष्टाचार गैरव्यवहाराचे आरोप जावंक लागल्या उपरांत होल्डार दवरिल्ले गोंय पुलिशेचे PSI भरतीचे सांगाडे उत्सुक सुरू. व्हिडिओ फुटेज तपासूंक 5 समित्यो. आनी हणजूण दर्यावेळेर SUV घेवन एडव्हेंचर करतल्या टुरिस्टांक पुलिसांनी उखल्ले. गाडी मुंगल्ली दर्यांत. प्रायव्हेट गाडी टुरिस्टांक भाड्याक. मालका आड रिपोर्ट RTOत. गोंयच्या 175 पंचायतीचेर पंचायत खात्यान संचालक नेमले. हे प्रशासक आपल्या नियमित कामाबरोबर पंचायतीचे प्रशासक म्हणून काम पळयतले. तांकां दरेक मंगळारा, बिरेस्तारा आनी शेनवारा पंचायतीचो कारभार सांबाळचो पडटलो. 19 जूना सावन पंच सरपंचाचो कार्यकाळ सोंपता. उरिल्ल्या 11 पंचायतीचो कार्यकाळ 7 जुलयाक सोंपता. 186 पंचायती वेंचणुकेक वतल्यो. दर्या नुस्तेमारीचे कसलेच नेम कायदे पाळीनासतना खोल दर्यांत बोटींनी वर्सूयभर अनिर्बंध नुस्तेमारी करून दर्या संपदा काबार करपी नुस्तेमार माफिया आनी देशांचेर कंट्रोल हाडपाक भारताक WTOत येस. अवैध नेमा भायर कसलीच नोंद नासतना डीप सी फिशिंग करतल्यांक नेमाच्या चौकटीत हाडूंक संवसारीक व्यापार संघटना राजी जाल्या. भारताच्या यत्नांक 100% येस. भारत 100% सफल रहा. किसी भी प्रकार का बंधन सरकार पे या भारत पे नहीं आया है कि जो लोग इलीगल फिशिंग करते हैं, अवैध फिशिंग करते हैं, अवैध मच्छी पकड़ते हैं, जो लोग मच्छी पकड़ते हैं लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं करते, या जो रेगुलेशन के बाहर काम करते हैं, जिसको इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड IUU फिशिंग कहते हैं, उस पर नियंत्रण लाने में हम सफल हुए और
कुछ देश ऐसे हैं जो इस चीज में माहिर हैं, जो डीप सी फिशिंग करके विश्व के मछली को खत्म करने में रिस्पॉन्सिबल है। उनके ऊपर नियंत्रण लाने में भारत सफल हुई। एक बहुत बड़ी विजय भारत की रही है। कोकणी आमची अस्मिताय, आमची कोकणी आमका जाय म्हणत कारवारा कोकणीवाल्यांचो मोर्चा। कर्नाटक रक्षण वेदिकेवाल्यांनी कारवारा रस्त्यांची नावां दाखोवपी कोकणी दिशादर्शकांचेर काळे फासले म्हणून कोकणीवाले चाळवले। कर्म करपी खंय कारवारी न्ही, कोकणी वापरतले, अभिमानान दिशादर्शकांचेर कोकणी नावां बरयतले, वेदिकेक चॅलेंज। आज आम्ही या देशाचे नागरिक, भारत देशात आज कितलीकी भाषा आसात, खंयच्याच भाषेक कोणाक अपमान करच्याक अधिकार दिल्ले ना संविधानात। हे होन्नावर, कुमटा, अंकोला, दांडेली, कोण मंगळूरचो, हे येवन हिंगा कारवारचे आम्ही आईल पोटांतल्यान जन्मल तेन्ना शिकिल्ले भाषा खंयची कोंकणी, आणि ही आमगेली आई कोंकणी भाषा म्हणलात। आणि ह्या भाषेचा अपमान करच्याक तेम कोणी अधिकार दिले ना। आमकां भारतीय संविधानान जो अधिकार दिला त्या अधिकाराच्या आधाराचेर आमकां हांगा कोंकणीन बरोवचो अधिकार आसा। तांकां खबर ना आमी कारवारचे जे कोंकणी प्रेमी आसा ते कोंकणी प्रेमी समाधानाने शांत उरतीचे, पण एक वेळा जर पेटले तरी ते कोणाक आयकनात। आज आमी हांगा दाखोवन दिवूं जाय आमची एकी। आज खुबशे लोक हांगा एकत्र जाले आसात, स्वाभिमानान आयले आसात, प्रेमान आयले आसात, आणि हे प्रातिनिधीक स्वरूप आसा। पण आम्ही आमची भाषा राखतले आणि राखू जाय। तुम्ही सगळे त्या बोर्डावर परत बरयतले, परत त्या बोर्डाचेर आज तशे तितल्याच अभिमानान आणि मानान थंय कोंकणीतल्या बरोवचे। पण राजनीती हे आज कंप्लेंट रजिस्टर कित्याक उरकून गेले ना? वयल्यान दबाव आसा, कोणाल दबाव त्याचे सोदून काडया, त्याचे बेश्टे बरोवन गेले आसतना हे खंय तरी आमी म्हणटा लाला पैसा म्हाका ट्रान्सफर करता म्हटला, ताका लागून ते भिवून आसात। ही भय ते खंय आसा ती आमी सोदून काडूं जाय। आदल्या ओडिपींनी कितल्योश्योच बेकायदेशीर गजाली घडल्यात। येता त्या विधानसभा अधिवेशनात आदी ओडिपी नितळ करतले म्हणून टीसीपी मंत्री विश्वजीत उलयला। टीसीपी स्क्रुटिनी कमिटीत उद्देगांचे जाळवणदार आसात, तांच्या निरीक्षणा प्रमाण फुडलें पावल उखलतले। कोणाचेरूच अन्याय जावचो ना म्हणून टीसीबी बोर्डाच्या बसके उपरांत विश्वजीत उलयलो। हे कितें जाय ते तशें केल्लें आसा जेचो अथॉरिटी कडेन पावर ना। वी हॅव ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्री। We want to create a vibrant atmosphere in the state of Goa. We have got representatives of CRIDAI, we have got representatives of CII, we have got representatives of Goa Chamber of Commerce, we have got all other planning bodies. We are here in the state of Goa as a town planning minister is to see that the CRIDAI, everybody, they have faith in the planning system of the government. We are not here to create any kind of instability, but definitely illegalities that have been done will reach its logical end. We have today taken the findings of the committee that they have given us. Investor sentiment is important to be maintained, but not at the cost of these type of illegalities. The board for the first time has opened the doors to people from the industry and the stakeholders to be a part of the planning process in the state of Goa. Before the assembly, we want to see that these things are completed and thorough investigation subsequently as to what needs to be done, where are the illegalities, who did the illegalities, that also we have got. Tenna ODP jenna kelli, tenna total area converted in that Kalangut ODP, Kandolim ODP, Arpora, Nagawa, Para is around 16,94,000 square meters. So today in principle we have decided that amka sagre non-development slopes kadun jay, tenanted area kadun jay, low-lying fields kadun jay. We are now opening up the process for finalizing new ODPs for the other draft ODPs that have already been dissolved, and as a result of which we have to form. For that also, members of the same committee will be a part. गोयच्या दरेक शाळेत रोखडेच व्हर्च्युअल क्लासरूम सुरू करतले। केंद्राकडेन फंड मागला म्हणून मुख्यमंत्री सांगता। विद्या समीक्षा केंद्रावरवी भुरग्यांच्या शिक्षणाचे ट्रॅकिंग जातले। मुख्यमंत्र्यान शाळा खातीर रोबोटिक्स आणि कोडिंग अभ्यासक्रम लॉन्च केलो। सायबरेज स्किमीचे लावा परस लुकसाण चड म्हणून खंय सरकाराक स्कीम बंद करची पडली। Each and every computer teachers have trained in coding and robotics. Program out of the way also त्यांच्यानी training घेतली. First time it is an integrated way we had given this training. In school education we have involved the director of technical education, we have involved the industry people so that we can come up with a good syllabus. हमें
इतक्याच खातीर सांगलें, हे सगळें करता आसतना ती सायबरी स्कीम बंद करता आसतना सुद्दां हाजो आमी सपोर्ट विचार केलो आनी ती बंद केली. आमकां जे सायड इफेक्ट्स जे दिसले, एखादी स्कीम लॉन्च करता आसतना सो मेनी सायड इफेक्ट्सूय आशिल्ले तिका. ते सायड इफेक्ट्स जर पळयले जाल्यार ते चड आशिल्ले तेच्या गुड इफेक्टा पेक्षा. आमी त्या खातीर तो 6th स्टँडर्डाच्यान सुरू करता आसतना आमी 2-3 गजाली करता. वीच इज अ कॉम्प्युटिंग डिवायस टू ऑल द स्कूल्स. 15 कोटी रुपया स्पेंड करून म्हणजे this year we are giving computing and coding for all the schools, सगळ्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट आमी दिता. की आमी जो बुक डिझायन केला, सिलेबस डिझायन केला, इन फ्युचर द रेस्ट ऑफ कंट्री विल ऑल्सो इम्प्लिमेंट दॅट बुक इन कोडिंग एंड रोबोटिक्स. प्रत्येक स्कुलात गोंयच्या सगळ्या स्कुलांनी व्हर्च्युअल क्लासरूम आसचो. हाज्या खातीर आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन स्कीम प्रपोज केल्या. आमी सँक्शन जावन येना फुडें म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट टीचर कॅन virtually teach to the each and every student in the state. Vidya Samiksha Kendra, that tracking of the student from the 1st standard to till the 12th standard in the Director of Education. भुरग्यान ऍडमिशन घेतलेल्या पयल्या दिसा पासून ताचे ट्रॅकिंग सुरू जातले. तो 12th स्टँडर्ड पास आउट जायसर आमचो डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन विल मॉनिटर दॅट फ्रॉम आवर हेड ऑफिस. प्रत्येक स्कुलांतलो टिचरूय कितें शिकयता आनी त्या स्कुलांतलो भुरगोय कितें शिकता हाजेरूय डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाचें लक्ष आसतलें. 10व्या अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात सेक्युलर भारतात सुरू आशिल्ल्या समांतर इस्लामिक हलाल सर्टिफिकेशन व्यवस्थेचेर प्रस्न. FSSAI ही अधिकृत सरकारी संस्था आसतना हलालाचेर समांतर अर्थव्यवस्था चलता. अधिवेशनात धर्मांतरा आड कायद्याक येवकार, संविधानाच्या कलम 25 घुसयल्लो प्रोपगेट रिलीजन शब्द काडपाची मागणी. सप्तकभर हे अधिवेशन रामनाथी चलतालें. तो ये हलाल सर्टिफिकेशन ये कौन सी नई चीज यहाँ पर भारत में चालू की है, क्योंकि एज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एक रिलीजन बेस्ड बैंकिंग हमारे देश में नहीं चल सकता है. उसके कारण से इस्लामिक बैंक को बंद कर दिया गया. तो जब इस्लामिक बैंक बंद हो गया उसके बाद ये नया मेथड उन्होंने लाया कि हलाल सर्टिफिकेशन. और ये सर्टिफिकेशन ओनली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं. और वो अभी प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपका कस्टमर यदि मुस्लिम को बनना है तो आपको हमसे हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. एंड दिस हलाल सर्टिफिकेट इज नॉट ऑन द चैरिटी बेसिस. ये हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 1 साल के लिए 45,000 रुपीज पर प्रोडक्ट फीस देना है, फिर उसका हर साल रिन्यूअल करना है. तो ये एक नया सिस्टम जो चालू हुआ है. जब भारत सरकार कह रही कि FSSAI का सर्टिफिकेशन काफी है, तो फिर ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का नया सर्टिफिकेशन क्यों है, ये इसमें प्रश्न है. कि जो गोवा सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है कि एंटी कन्वर्जन एक्ट है, इसका हमने सभी हिंदू संगठन ने स्वागत किया है, उसका समर्थन भी किया है. उसके साथ में और एक चीज इसमें बदलनी होगी कि जिसके आधार पर ये सारा कन्वर्जन प्रोसेस चल रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्टिकल 25 में प्रोपोगेट जो शब्द है. प्रोपोगेट इज नॉट अ प्रीचिंग. तो आज जो प्रोपोगेट का गलत अर्थ निकाल करके जो प्रीचिंग किया गया है, इसका गलत धारणा जो समाज में लाया गया है, तो पूरे देश में ही कन्वर्जन बंद होना चाहिए. कि गोवा सरकार अपने विधानसभा में इस प्रस्ताव को यदि रखेंगे और केंद्र को यदि भेजेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसके अंदर से प्रोपोगेट शब्द को निकाल दे, तो पूरे देश में अपने आप एंटी कन्वर्जन जो है वो एक्ट लागू हो गया, ऐसे ही परिस्थिति बनी. कर्नाटका अँटी करप्शन ब्युरोन सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घरांचेर धाड घाली. बेकायदेशीर मालमत्ता मिळवपाच्या आरोपावेल्यान 2 अधिकाऱ्यांची कारवारा चौकशी चालू आसा. सबंद राज्यात एकूण 21 अधिकाऱ्यांच्या घराचेर धाड घाल्या. वट्ट 80 सुवातींचेर धाड. तातूंत PWD इंजिनियर ते डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार शामील आसात. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. भ्रष्टाचार गैरव्यवहाराचे आरोप जावंक लागल्या उपरांत होल्डार दवरिल्ले गोंय पुलिशेचे PSI भरतीचे सांगाणे उस्तूंक सुरू. भरतीची चौकशी करूंक पुलीस खात्यान 5 कमिटी नेमल्यात. ह्यो कमिटी उमेदवारांचे शारिरीक चाचणेची व्हिडिओ फुटेज तपासतल्यो.
थारायिल्ले निकशा प्रमाण फिजिकलाक फेल जाल्ल्या कांय उमेदवारांक धुकलून लेखी टेस्टीक धाडून क्लियर केले म्हणून बोवाळ पडला. सुत्रां सांगता ते प्रमाण सध्या 2 केशी सापडल्यात. After receiving a complaint, Goa Police Department had conducted one internal inquiry and found that 2 such candidates who had failed in the physical test were marked as passed and they were allowed to appear in the written test. Both had also cleared the written test. In view of that findings, Goa Police Department has now constituted 5 committees to view entire footage of such candidates who has been marked as passed and were allowed to appear in the written test. Mukesh Kumar for Prudent. गोंयांत सगळ्यांत चड कसिनो चलोवपी डेल्टा कॉर्पोरेशनाची पेडण्यां धारगळेक 3,82,000 चौखण मीटर जमीन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन वाठार म्हणून सरकारान अधिसूचित केला. डेल्टा कॉर्पोरेशन थंय इंटिग्रेटेड रिसॉर्ट घालपाचें आसा. थंय हॉटेलां, सिनेमाघरां, कन्व्हेन्शन सेंटर, वॉटर पार्क सारक्यो गजाली आसतल्यो. प्रकल्पाक लोकांच्यो हरकती दखल घेवपा इतल्यो न्ही म्हणून रिजेक्ट. 4 वर्सां खातीर अग्निवीरांक सेना भरती करपी अग्निपथावेल्यान रणकंदन. रेग्युलर सेना भरती जावपी इत्सूक उमेदवार चाळवले. बिहार, बंगला धरून 7 राज्यांनी जाळपोळ, ट्रेनी जाळ्यो, भौशीक सुवातो, मालमत्तेची तोडफोड. तितल्यान सरकारान अंदू वर्सां पोटी अग्निवीरांक पिराय मर्यादा 21 वयल्यान 23 केली. राजकीय फुडारी खंय तरणाट्यांक चिथोवन घालतात. केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है. अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है. पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला. यह सच्चाई है. इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए. यह 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है. इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी. और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है. मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं. Government's decision to grant this 2 years waiver for the first or the one-time waiver for the recruitment cycle 2022, I think will provide a good opportunity for the young, energetic and motivated youth who have been waiting to get recruited and for some reason in the last 2 years could not partake in the recruitment process. So I think this is a good opportunity for them. And I would like to appeal to the youth to come forward and be part of the recruitment process as and when we announce it. गोयची संस्कृती राखल्या मराठीन. लग्न कार्याक, पुजेक, नाटकांनी मराठी. तिका राजभाषेचो दर्जो कित्याक ना काय म्हणून मराठी राजभाषा समितीचो प्रस्न. मराठीक ऐच्छिक भाषांनी तिका खंय राजभाषा करची. गोयचे मराठी राजभाषा समिती आनी बाकीच्या मराठीक वावुरपी गटांचे पणजे आझाद मैदानार धरणे. तांचो खंयच्याच भाषेक खंय विरोध ना. 87 का 86 मध्ये जेव्हा आंदोलन झालं होतं तेव्हा दोन्ही भाषेला समान दर्जा दिला होता. तेव्हाचे आंदोलन ते आजपर्यंत आम्हाला मराठीचा न्याय मिळाला नाही. नाहीतर आमची संस्कृती गोव्यात राहणार नाही आणि आम्ही नाटके पण करणार नाही, भजन करणार नाही. आपल्या देवळामध्ये भटजी पुजारी आपलं करतो, तो भटबण करतो, त्याला मराठीमध्ये, त्याला हिंदीमध्ये भटबण करावं लागणार. मराठी ही उपरी भाषा नाही, ती गोमंतकाचीच भाषा आहे. आणि मराठी हा गोमंतकीय संस्कृतीचा कणा आहे. कणा तोच जर मोडीत गेला तर संस्कृती बुडेल. आमचेच लोक का करत नाही मराठी राजभाषा, हा एक मोठा प्रश्न आहे. नाहीतर प्रमोद सावंतने सांगावा तरी काय अडचण आहे मराठी राजभाषा करायला. आम्ही कोकणीचा अजिबात द्वेष करत नाही. आम्हाला ही कोकणी आवडते, पण त्याच्याबरोबर आमची माय मराठी का तिथनं बोर्डवरनं पुसली गेलेली आहे ते आम्हाला माहित नाही. आणि गोरा ढवळीकर सगळ्या आमदारांना आणि मंत्र्यांना भेटून आलो, त्यांना निवेदनं दिली, पण सगळे म्हणायचे आम्ही घरी मराठीच बोलतो, आम्ही मराठी शाळा चालवतो, पण आमचे हात बांधलेले आहेत.
अहो मग माझा हात जर तुमचे बांधलेले आहेत मग तुम्ही कशाला हे राज्य चालवताय? सप्टेंबरात गोंयांत नॅशनल गेम्स शक्य ना, खेळा मंत्री गोविंदान स्पश्ट केलां. इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार ना, खेरीज गोंय फिफा वुमन्स वर्ल्ड कपाक बिजी. आनीक 6 म्हयने दीत जाल्यार डिसेंबरा उपरांत केन्नाय खंय गेम्स घेवं येता. इंडियन ऑलिंपिक्स असोसिएशनान खंय कळीत केलां. आदलो मंत्री बाबू म्हणटालो गोंय येजमानकेक केन्नाय तयार. सध्या गोंयचो पावसाची कितलो पावस पडटा हे सगळे गोंयकारांक खबर आसा. जे काम आमकां करपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या 2 म्हयन्याक एज पर माय नॉलेज इज कन्सर्न, बीइंग एज एन इंजिनियर फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज लिटल बिट टफ. आय एम नॉट सेइंग इट इज डिफिकल्ट बट इट इज अ बिट टफ. दुसरो गोष्ट आसा की फ्रॉम 9th to 13th, फ्रॉम 6th to 30th ऑक्टोबर ऑलरेडी वर्ल्ड फिफा कप वुमन्स अंडर-17 सुरू जाता. त्याची तयारी आमी जोरदार सुरू केल्ली आसा. हो एक विशय आसा. तिसरी गोष्ट अशी आसा की तदनंतर मागीर खंय तरी आमची चतुर्थी आसा. सप्टेंबराक चतुर्थी आसा. सो क्लॅशीस खूब आसात. द डेट वीच हॅज बीन गिवन टू देम. सो वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट टू द IOA, you just give us a 6 months of time so that we can put the infrastructure in place by December. सो आजपासून आम्ही 6 महिने जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता त्यानंतर आमी कितलोय सुद्दां आमकां डेट दिली जाल्यार वी आर इन सामके वेल इन पोजिशन टू होस्ट द नॅशनल गेम. पळय कशें आसा न्ही, आमी जाता म्हणून पळय हेचे पयलू आमी खुबशे फावटी आमी करता, आमकां डेट दिली आसा पण फायनली तें जायना. सो ज्या तरेन आज हांवें संपूर्ण फिरोन जें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें पळयलेलें आसा आनी त्या संदर्भात आमकां परत ते काही गोष्टी करपा खातीर थोडोसो आमकां 6 म्हयन्याचो तरी टायम जाय, एज वॉट आय हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू ऑल पीपल. कवळ्या पंचायतीन कॉर्बिलाच्या प्लांटाचें उक्तावण केलें. कार्यावळीक सरपंच आनी थळावो आमदार मंत्री सुदीन आशिल्लो. लोकांनी वलो आनी सुको कोयर वेगळो दिवचो म्हणून उलो. मजगती तेवटेन पिरोळा गिमोणा आमदार मंत्री गोविंदान बंधाराचें लोकार्पण केलें. कवळ्या शांतादुर्गा देवस्थानान कोयराविलाच्या प्लांटाक जागो दिला. पंचायतीन प्लांट उबो करून सुरू केलो. एका हातीन गार्बेज जायना आनी लोकां लागीं मागता की तुमचो सपोर्ट आमकां जाय. सेग्रिगेशन हें आमकां जाय. सेग्रिगेशन करून तुमी आमकां दिवचें. फुडलें जें कितें आसा तें फुडें उलयतलो. आमचे फक्त 3 दीस उरल्या. सगळी घाई आशिल्ली. 18 तारखेच्यान हांगा 19 तारखेच्यान हांगा एडमिनिस्ट्रेटर आसतले. पूण तरी सुद्दां आमदाराच्या पाठबळाचेर हांव तुमकां उत्तर दिता सगल्यांक. जशें 9 पंच काम करताले कवळे पंचायतीचेर तेच पद्दतीन आमी आमदाराच्या पाठबळाचेर जें कितें काम आसा तें काम करपाक सदैव आमी फुडें आसतले. हो प्लांट बरे भशेन चलचो. हांगासर प्रत्येक विजिलंट प्रत्येक मनशान हांगासर लक्ष दवरचें की हो प्लांट आज प्रत्येक मनशाचो आसतलो. मुखार दिसचे ना, तुमच्या मुखार वासूय येवचो ना. जितलीं घरां लागीं बांदा. तुमकां जर वास आयलो सुदीन ढवळीकारा कडेन या, ताका घेवन हांगा या, राजेश कवळेकाराक घेवन हांगा या. आमी येवपाक तयार आसा. कारण शेवट हें निर्माणूय आमी करता आनी तें निर्माण जें कितें घाण निर्माण केल्ली आसा ती पयसूय करपाची जबाबदारी लोक जे निवडून दिता त्या मनशाची आसता. प्रियोळा गिमोण्या बंदराचे उक्तावण जाले. आणि म्हणूनच म्हज्या प्रिय मतदारसंघान अशेच तरेचे बरेचशे बांदल्यो म्हणू नाकात, तळयो म्हणू नाकात, ज्या सिंचना खातीर आमी जे उदक वापरतात तेजें रिस्टोरेशन जावप हें हांव सातत्यान उलयत आशिल्लो. आज परत एकदां ह्या बरीचशी घटना आमच्या प्रिय मतदारसंघान ज्या वेळाचेर हें बारीकशें देवूळ आसा, भुरगीं येतात त्या हेका सुद्दां आमची पायपलायन किंवा रेलिंग घालपा खातीर आज हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात. त्याच प्रमाणे बसपा खातीर थोडोसो वाठार ताका स्लॅब घालून ह्या काही गोष्टी जो आसा परत एकदां फुलोवपाचो म्हजो एक तसो प्रयत्न आसा. कारण जितले आमी गांवकारांचे किंवा
त्या भागातले वार्ड मेंबरांची डिमांड आसतलो तो फुलफील करपाक जाय, कारण काम आमी लोकां खातीर करतात. कसलीच तरेची एमर्जन्सी किंवा एक्सिडेंट न जाता हे सगळे काही गोष्टी जो व्हाळ वगैरे जो येता त्या व्हाळाक सुद्दां आमकां ह्या वटेनल्यान त्या वटेन वचपाक सुद्दां आमी आज साको सुद्दां बारीकसो बांदिल्लो आसात. खरें म्हणल्यार हें कामाच्या स्कोपान नाशिल्लें, पूण ज्या वेळाचेर आमी काम करतात काही गोष्टी गरजो आमकां जाणवतात आनी ते पूर्ण करपा खातीर आज आमी कटिबद्ध आसात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हणजुणा दर्यावेळेत SUV भोंवणयतल्या दिल्लीच्या टुरिस्टांक हणजूण पुलिसांनी भितर बडयले. ललित कुमार म्हणटा तो दिल्लीचो भाड्याची SUV घेवन दर्यावेळेर पावलो. टायट आसतना गाडी घुंवडायली आनी ती रेवेत मुंगल्ली. पुलिसांनी गाडी जप्त केल्या. प्रायव्हेट गाडी भाड्याक दिली म्हूण गाडयेचो मालका आड RTOत रिपोर्ट. DYSP सागर एकोस्कार आनी वाळपयचो PI प्रज्योत फडतेची चौकशी करून ॲक्शन घेवची म्हणून ॲक्टिव्हिस्ट हनुमंत परब मागता. 11 मार्चाक पिसुल्ल्या शेतकारांक अटक आनी मारबडय करून लोकपात घाल्ले. मीन येरादारीचे पोल्युशनान शेतां भाटां पेड्डेर जाता म्हणून ते आंदोलन. एकोस्कारान पुलीस स्टेशनार व्हरून परबाक मारलो म्हणून आरोप. हो PI आसा प्रज्योत फडते, ताका रोखडोच फोन येता की हाड उबारून हाड म्हणून. सो जे पुलिसान जी ॲक्शन घेतली थंय आमी बसलेले, पिसफूल प्रोटेस्ट आसलो, 10 तारीख बसले आनी 11 तारीख सकाळी जाल्यार हेणे डायरेक्ट आमकां भितर घातले आनी व्हेले. ताका ऑर्डर कोणी दिली हें आमकां अजून पर्यंत कळोंक ना. आमकां जनतेक कळोंक जाय. आमी RTI मागले जाल्यार अजून RTIची आमकां हें दिवंक ना. मार्चान आमी RTI एप्लाय केल्ली जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसा कडल्यान अजून आमकां रिप्लाय ना. म्हणजे हे प्रशासन कशें चलता, हे सरकार कशें चलता ह्या वयल्यान हें कळटा. बरें हे व्हरता आनी डायरेक्ट आमकां जेलीन घालता. जेलीन ते बी घालता. आमी थंय अर्दे वर गाडयेन बसले जाल्यार हो आमी वयच्या पयलीं एकोस्कर DYSP पुलीस स्टेशना भितर हजर आसलो. PI तो सांगता आनी PI स्वता गाडयेन चडोवन येता बसीन. हांव 4 नंबर सिटार आसता, म्हाका मुद्दम तो उबारून व्हरता. एक्चुली PIन उखलून हाडपाची हें ना, तांकां कॉन्स्टेबल आसता, हवालदार आसता, सब ज्युनियर स्टाफ आसता. पूण PI डायरेक्ट भितर येता आनी 4 नंबरा वयल्यान म्हाका उखलून हाडटा आनी डायरेक्ट हाडटा आनी जेलीन दार उगडटा आनी भितर घालता. अशें आमी कितें गुन्हो करूंक नासलो. ह्या मनशाक जे आमी कंप्लेन दिली जाल्यार DYSP, SP, DGPक आनी रिटर्न कंप्लेन दिली, तेंच्यांनी ॲक्शन घेवंक ना. आमी मागता की ही ॲक्शन जावंक जाय आनी अजून जावंक ना. आनी आमी त्या खातीर मागीर हे ॲक्शन घेयना म्हणून तेजेर इन्क्वायरी जावन ताका टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्वीस जावंक जाय. द बोथ पुलीस ऑफिसर हे आसा हांकां दोगांकूय टर्मिनेट करूंक जाय. DYSP एकोस्कर आनी PI प्रज्योत फडते. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.